Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सगळ्या राज्याचो विषय आसा. आमी तो पर्यटन वाडोवपाक केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय हे जाय तितलो फायनान्शियल सपोर्ट सगळ्या राज्यांक करता, बजेट दिता. त्याच बरोबर आमचे 3 स्किमी आसात. म्हणजे एक स्वदेश दर्शन स्कीम, तातूंतल्यान जे काही आमी अशी देवस्थान सारखे जे जाग्यार ट्युरिस्ट स्पॉट जे आसात ते हातूंतल्यान ऑल रावंड डेवलप ते सगळ्या त्या प्लेसीचो सगळो डेवलपमेंट करपाक आमी फंडींग करतात. ताका स्वदेश दर्शन स्कीम म्हणटात. ती परत आमी ह्या वर्सभराक रिव्यू केल्या आनी तातूंत आनी इल्लेशे मातशे बाकी गोश्टी जोडल्यात आनी एक भव्य आनी मोठे खंय कमी हेजें काम करून ते दिसनाशिल्लें. फक्त एक प्रोजेक्ट घेतलो जाल्यार तो संपूर्ण टोटल प्रोजेक्ट घेवन त्या स्थानाचो डेवलपमेंट करप अशें तातूंतल्यान चल्ला. दुसरी जी स्कीम आसा ती प्रसाद म्हणून. त्या प्रसाद तुजेन ज्यो आमच्यो काही आर्कोलॉजिकल ज्यो सायट आसा तातूंत लोक जे पळोवपाक येतात तांकां सगळे तरेच्यो सुविधा थंय उत्पन्न करपाक आमी अशे तरेचें फंडींग तांकां करतात. त्याच बरोबर आयकॉनीक सायट ज्यो आसात म्हणजे ज्यो काही पुरातन आतां पासून किंवा युनेस्कोन ज्यो हे केल्यो आसा तांचेय खंय तरी डेवलपमेंट जावचो ती एक स्कीम आमची वेगळी आसा. अशे तरेचे 2-3 स्किमाच्या माध्यमातून राज्याक आमी संपूर्ण मदत करतात. आणि खासियत ह्या गोष्टीची अशी आसा की बाकीच्यो केंद्र सरकारच्यो स्किमी आसात त्यो 60-40 अशे बेजीचेर आसतात किंवा 50-50. पण ह्या हातूंत आमी 100% खर्च टुरिजम मिनिस्ट्री पर्यटन मंत्रालय केंद्राचे करता. आणि ह्या हातूंतल्यान तश्यो आमी एक प्रोजेक्ट फाटीं आशिल्ले हांवें येवचे पयलीं म्हणजे कोलवा बिचाचे काही हे खंय तरी अडचणी ज्यो आसात त्यो हे करप. पूण आतां आमी ती टोटल स्कीम घेतल्या. म्हणजे टोटल ती बीच जो आसा कोलवा बीच आसतलो आनी एक बीच कलंगूट बीच आसतलो अशें टोटल स्कीम घेवन ताका सगळो जो खर्च आसा तो ह्या स्वदेश दर्शन स्किमीच्या माध्यमातून आमी दितले. त्याच बरोबर प्रसाद स्किमीच्या अंडर ओल्ड गोवा बॉम्बे जी सायट आसा चर्चीची तिचो डेवलपमेंट ऑलरेडी प्रपोजल पास जाल्लो आसा. काल पयर आमी आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खोटे दिल्लीक आयिल्लो. आमी ते आमचे कडेन आयले. आमी आमचो जो कॅबिनेट मिनिस्टर बाब किशन रेड्डी हांचे बरोबर बसून ज्यो स्किमी तेणी हाडिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आमी तांकां दिवपाक लायल्यात. आनी गोंयांक जास्तीत जास्त जें कितें जाय तें दिवपाचें आश्वासन आमी तांचे कडल्यान घेतलां. आमी तांकां दिल्लें आसा. अशें करून ट्युरिजमाक जो कितें गोंया खातीर जें कितें लागतलें तें आमी निश्चितपणे प्रायोरिटीचेर दितले. थंय आनी फेसिलिटी निर्माण करपाचो प्रोजेक्ट ते तयार करतात लक्षात येयलें. आनी जे कितले सादारण 98-99 कोटीचो आनी प्रोजेक्ट आमी तांकां जवळ गोंयची इकॉनॉमी आहा ती टुरिजमाचेर आतां मायनींग बंद जालें. एक्झॅक्टली. आनी म्हणून ट्युरिजमाचेर लोड येयल्लो आसा हेची आमकां पूर्ण जाणीव आसा. म्हणून केंद्र सरकारान विचार केल्लो आसा की गोंया सारक्या राज्यान जे मायनिंगाचेर मेन इन्कम तातूंतल्यान मेळटा ते स्टॉप जाल्ले कारणान जास्तीत जास्त गोंयांक सपोर्ट दिवप अशें आमी ठरयल्लें आसा. भाऊ जे न्यू आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर आहात ताणें म्हणलां की गोंयांक चड स्पेंड करपी ट्युरिस्ट येना आनी ते एट्रॅक्ट करपाची तांची एक प्लॅन आसतलो. सेंट्रल मिनिस्ट्री जी आसा ट्युरिजम ती कशी हेल्प करूं शकता? आमी म्हणलें जे प्रोजेक्ट तांच्या मनाक आसा आनी आमच्या त्या एकूण रुल्स रेग्युलेशनी ध्यानात दवरून जे कितें मॅक्झिमम आमी दिवंक शकतात. फॉर एग्जाम्पल खंय तरी गोल्फ कोर्स ते करतले किंवा एक ओशनिरियम करतले. म्हणजे आज गोंय हे बिचाचे सगळे आसा, नुस्त्याची म्हायती संपूर्ण जग आज तो आमचे कडेन हें ना. किंवा काही वॉटर स्पोर्ट्स जे आसात वॉटर स्पोर्ट्स म्हणजे वेगळ्या राज्यांनी उदकाचे खेळ भुरग्यां खातीर अशे पार्क्स आसतात त्या संदर्भान अशे 2-3 प्रोजेक्टाचेर चर्चा आमची जाली आनी पूर्ण सपोर्ट जितले मॅक्झिमम जो सपोर्ट दिवं जाता तो सपोर्ट आमी तांकां दिता. दुसरे इको टुरिजम जो आसा ताचो खुबसो एक आवाज जाता इको टुरिजम. पण कितले प्रभावीपणे तें जायना डेवलप करपाचें इको टुरिजम. हय कितें आसा ज्यो फॉर्मेलिटी आसा त्यो करूंकूच जाय. म्हज्या मनाक आसा पण तो प्रपोजल घाल्या शिवाय आमी फंडींग दितले कशें. पूण आमी तांकां सांगलें की तुमच्या मनाक जें कितें आसा इको टुरिजम आसतलो, मायस टुरिजम आसतलो, बीच टुरिजम आसतलो, सगळ्यो ज्यो गोश्टी आहा एग्रो टुरिजम आसतलो, वेलनेस टुरिजम आसतलो, सगळ्या हातूंतल्यान जें कितें तुमकां करणें शक्य आसा तें आमकां प्रपोजल धाडून दियात. आमी मॅक्झिमम दिवपाचो प्रयत्न करता तांकां आमी आश्वासन